नमस्कार. कोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. रामा काणकोणकार हल्लो प्रकरणात नावाडगो गुन्यांवकार जेनिटो कार्दोजाक केलो अटक. जाल्यार आतां मेरेन ह्या प्रकरणात 23 प्रतिबंधात्मक जाणांक केल्या अटक. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ताची म्हायती. गोंयांत चलपाक दिवचो ना गुंडागिरी. जे कोण कायदो आनी सुवेवस्था पाड करपाचो यत्न करता तांची सरकार करचो ना गय. करतले खर कारवाय. मुख्यमंत्री सावंताची शिटकावणी. नवरात्री सावन देशात जीएसटी बचत उत्सव. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची घोषणा. जीएसटी बचत उत्सवा खातीर पैशांची जातली बचत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो दावो. बायणा दिसा उजवाडा एक बायलेचो खून. एका दादल्यान सोऱ्याच्या गुळयेंत घरात घुसून धारदार शास्त्रान बायलेचेर केलो वार. पुलिसांनी खुनाचो केलो पंचनामो. एका दुबाविताक पुलिसांनी केलो अटक. चिमलातल्या नियोजित प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉलाक थळाव्यांचो खर विरोध. तयार तळ्याच्या अस्तित्वाक धोको आशिल्ल्याचो थळाव्यांचो दावो. दोनूय प्रकल्प करचे रद्द. थळाव्यांची मागणी. आनी आयआयटी आड कोडाचे थळावे परतून आयले एकठांय. खर आंदोलनाची केल्या तयारी. थळावो आमदार सुभाष शिरोडकारान गांवांत येवन लोकांकडेन आयआयटी विशीं करची चर्चा. केल्या मागणी. आतां पळयात खबरो विस्तारान. गोंय राज्य हें शिक्षीत आनी पर्यटना खातीर फामाद आसा. अशा ह्या गोंयांत गुंडागिरी चलपाक दिवचो ना. जे कोण कायदो आनी सुवेवस्था पाड करपाचो यत्न करता तांची सरकार गय करचो ना. तांचे आड कडक कारवाय करतलो अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. दिवचले जाल्ले कार्यावळींत मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत उलयतालो. हांव सांगता की हांगासर टिका करपी आमचेर खूब जाण आसात. वेगवेगळ्या गजाली खातीर टिका करपाची आसात. पण हांव एक गजाल मुद्दामून हांगा कळपाक जाय म्हणून ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान सांगता. खरें म्हाज्या तकलेंत हो विशय नाशिल्लो. लॉ एंड ऑर्डर जर हांगासली कोण डिस्टर्ब करता आसत ताका कोणाकूच वगी रावचो ना, कोणाकूच सोडचो ना. सगळ्या जाणांक भितर उडयतलो. सगळ्या जाणांक. दॅर इज नो कॉम्प्रमायज ऑन एनीथींग. अशा पद्दतीचे हे खंयचे म्हणजे दीस इज एन वेल एड्युकेटेड स्टेट. टुरिजम नंबराचेर कॅपिटल ऑफ इंडिया म्हणून वळखुपी स्टेट. हेंच्या पद्दतीन आपल्या परीत जेंकां वेगवेगळ्या पद्दतीचे हांचे बिझनस आनी वेगवेगळ्या पद्दतीची ही गुंडागिरी ही गोंयांत केन्नाच खपोवन घेवचे ना. जेंकां म्हणजे तेज्या मुळाशी वचून भितर उडोवपाची तयारी म्हजी आसा. ती अननेसेसरी सरकाराचेर बेश्ट्यो नाहक टिका करच्यो न्ही. आनी असले एलिमेंट्स जे बिहायंड द बार्स वचपाक जाय ताच्या खातीर म्हाजो सरकाराचो पुराय प्रयत्न आसा. तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याची गरज आसा. समाज वावुरपी रामा काणकोणकार हांचेर करंजाळे जाल्ल्या हल्लो प्रकरणात नावाडगो गुन्यांवकार जेनिटो कार्दोजाक पणजे पुलिसांनी आयतारा राती अटक केली. ह्या प्रकरणात कार्दोजा सयत 8 जाणांक अटक केल्या. तशेंच पोणे गोंय आनी आक्षी पुलिसांनी 23 जाणांक प्रतिबंधात्मक अटक केल्या अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिली. ह्या प्रकरणात अटक केल्ल्या 3 दुबावितांचे चौकशेंतल्यान नावाडगो गुन्यांवकार जेनिटो कार्दोज हाचें नांव मुखार आयलें. उपरांत ताका अटक केलो. पिछले 3 दिनों से हमने 7 लोग अक्यूज्ड अरेस्ट किए थे थर्सडे और फ्राइडे को मिला के. उनका हम डिटेल में इंटरोगेशन कर रहे थे और भी जो अवेलेबल एविडेंसेस थे उनको एग्जामिन किया जा रहा था. अलग अलग एंगल्स से बार बार इंटेंसिवली पूछताछ की गई और इनका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चेक किया गया. इनकी सारी एक्टिविटीज़ जो रही हैं पिछले 1-2 महीने में उन सबको हमने एनालाइज किया. तो उससे हमको एक नाम सामने आया, जेनिटो कार्दोजो, कि जिसने जो इन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया है और जिसके इंस्ट्रक्शन पे ये काम हुआ है. तो उसको हमने इनके डिस्क्लोजर के बेसिस पे अरेस्ट किया है जेनिटो को. और आज उसको अभी अंडर कस्टडी हमारे पणजी पुलिस स्टेशन की टीम ने आज उसको यहाँ पे पणजी के एक होटल से वहाँ से हमने उठाया है उसको. तो उसको अभी अंडर अरेस्ट प्लेस किया जाएगा. उसका पूरा नाम है जेनिटो कार्दोजो, एज 36 ईयर्स, सन ऑफ विंसेंट कार्दोजो, एड्रेस सेंट अगस्तीन बाड़ो, सांता क्रूज, पणजी. ये पुराना हिस्ट्री शीटर है ओल्ड गोवा का अगेन और काफ़ी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं इसके ऊपर. इस केस में इसका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हमको नज़र आ रहा है अभी तक और इसलिए हमने इसको अरेस्ट किया है. इसके अलावा हमने आज 14 लोगों को और एग्जामिन किया था, जो कि उनमें से लगभग 9 हिस्ट्री शीटर थे ऑलरेडी और बाकी लोग और भी जो 5 लोग थे वो इन लोगों से कनेक्टेड थे जो ऑलरेडी अक्यूज अरेस्टेड है.
तो उन 14 में से 12 लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट हमने किया है ओल्ड गोवा पुलिस स्टेशन में, वो भी हमारे ओल्ड गोवा पुलिस स्टेशन की कस्टडी में है। तो ये एक जेनिटो कार्डोजो को अरेस्ट किया है आज और 12 लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट किया है। टोटल प्रिवेंटिव अरेस्ट कल भी 11 किया था और आज 12, टोटल 23 लोगों को हमने प्रिवेंटिव। हाँ, गिवन द कॉन्ट्रैक्ट टू दिस गाय और वो अभी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, बट इन्होंने नाम लिया है जेनिटो का। फिर वीडियो को सेंड टू कार्डोजो बाय दिस पीपल, वो हम फोन वगैरह उससे एग्जामिन करेंगे, फोन रिकवर है क्या। बट हैज कार्डोजो एडमिटेड एनीथिंग? अभी जस्ट उठाया है, Okay. बट प्रिलिमिनरी लग रहा है कि होगा। सर मोटिव भी हम कुछ मोटिव अभी देखेंगे, बट इनका कुछ पुराना दुश्मनी है जहाँ तक मुझे लग रहा है। अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन। सर फोन रिकॉर्ड नहीं हुआ सर वो फोन अभी चल रही है, उस पर काम चल रहा है। सो एनी पर्सनल रीजन के लिए वो अभी है अंडर इन्वेस्टिगेशन है, बट कुछ तो है इनका। जो पिछले 7 लोगों को अरेस्ट किया उनकी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन उसी के बेसिस पे हमने जेनिटो को अरेस्ट किया। तो उनका ही नाम आ रहा है उसी के। सो पर्सनल राइवलरी बोल सकते हैं। अभी जेनिटो से पूछताछ करेंगे, बट इन्होंने इसका नाम लिया है तो उसके बेसिस पे हमने उसको अरेस्ट किया है और इन्होंने शायद मिलके प्लानिंग किया है सब करने। सो यही मास्टरमाइंड है। अब वो मैं नहीं कह सकता कि जस्ट हमने अरेस्ट किया है बिकॉज इसका नाम लिया गया है। मला कोण अशा पद्धतीचे आता तर सगळ्या जणांना भितर उडयतले, थंयसरूच कोणूच सुटना। तर मास्टर माइंड फुडें हाडप म्हजी मागणी। कोण इन्वॉल्व आहा तितक्या सगळ्या जाणांक भितर उडयतले, पयलींच सांगलां भितर उडयतले। त्या बाबतीत समाज देर इज नो कॉम्प्रोमायज, परत सांगता खंयच्याच बाबतीत लॉ अँड ऑर्डर डिस्टर्ब करपाक हांव दिवपाचो ना। नवरात्रीच्या पयल्या दिसा सावन देशात जीएसटी बचत उत्सवाची सुरुवात जातली। जीएसटी बचत उत्सवा खातीर देशांतल्या लोकांच्या 2 लाख कोटी रुपयांची बचत जातली, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सांगले। आत्मनिर्भर भारत मोहिमेच्या दिकेन हे महत्वपूर्ण पावल आशिल्ल्याचें मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलें। कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इस साल सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करके एक उपहार दिया और स्वाभाविक है जब 12 लाख रुपयों का इनकम टैक्स में राहत हो जाए तो मध्यम वर्ग के जीवन में तो कितना बड़ा बदलाव आता है, कितनी सरलता सुविधा हो जाती है। और अब गरीबों की भी बारी है, न्यू मिडिल क्लास की बारी है। अब गरीब को, न्यू मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है। बायणा वास्को दिसा उजवाडाक 64 वर्सां पिरायेच्या एके बायलेचो खून जालो। एक मनीस सोऱ्याचे गुळेत इमारतीत घुसलो आणि सुरो घेऊन जाणट्या बायलेच्या फाटीक लागलो। तिणे वाचयात म्हणून भायर धाव मारली। आवाज ऐकून थळावे सतर्क जाले आणि नेमके कितें घडले ते पळोवपाक गेले। फ्लॅटाचे दार बंद करून त्या मनशान बायलेचेर वार केले। उपरांत तो दार बंद करून भितरूच रावलो। पुलिसांनी घडणूक सुवातेर वचून खुनाचो पंचनामो केलो आणि दुबाविताक अटक केली। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। मैं वो साइड में रुका था, हमारा उधर है ना आगे अंडा वाला का उधर दुकान के पास रुका था। तो मेरे को हमारा फर्स्ट फ्लोर वाला फ़ोन किया कि कोई बेवड़ा है बोल के। मैं भाग के आया तो इधर आया घर में तो मेरा माँ को मारा देता हूँ।
बेवड़ा ऊपर चढ़ के मार दिया। हाँ अंदर था बोलता, पहला नीचे आया था बोलता माँ मेरा, उसका आवाज़ क्या घर वाले को, नीचे घर वाले को, फिर वापस माँ मेरा ऊपर गया, तभी उसको मारा लगता। घर में घुस के मारा, घर में इधर से मारा। नीचे से उतर के ऊपर चढ़ा। ऊपर था बोलता लड़का हो, कौन बेवड़ा हो। बाद में वो फोन है पूछा तो तेरे क्यों होता, क्या तो बोला बोलता उसको। बोलने के बाद में अंदर ऊपर गया, अंदर लॉक करके बैठा, अंदर रूम में बैठा, मार के अंदर लॉक करके बैठा। अंदर रूम में बैठा था। माँ मेरा बाहर हॉल में पड़ेला था, चाकू लेके मारा। चाकू से मारा, चाकू गिरेला उधर, इधर ये लगा, पूरा जमीन पे खून दिख रहा। तुम्हारा माँ का नाम क्या है? मेहरुनिसा। मेहरुनिसा। उम्र कितना है? 64 रहेगा। 64 में। अभी पुलिस पकड़ लिया वो आदमी हाँ को। लेके आया पुलिस। चिंबल वाठारातल्या प्रस्तावित प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉलाक विरोध करपा खातीर आयतारा कदंबा पठाराचेर आशिल्ल्या तोयार तळ्या लागसार थळाव्यांनी खर निषेध केलो। ह्या प्रकल्पा आड चिमला वाठारांतल्यान बॅनर घेवन लोकांनी मोर्चा काडिल्लो। ह्या प्रकल्पांक लागून तोयार तळ्याक आनी पर्यावरणाक व्हड लुकसाण जातलें, तशेंच थळाव्यांच्या जीवनशैलीचेर वायट परिणाम जातलो। देखून सरकारान दोनूय प्रकल्प रद्द करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। पहिले आम्ही हांगासर आमची बायोडायव्हर्सिटी असली जेव्हा IT पार्क केला त्यांना, आणि त्याच्यानंतर लगेच आम्ही वेटलँड करून घेतले। आता वेटलँड म्हटल्यावर सिंपल डेफिनेशन, हांगासर सगळे उदक आसा सभोवताली, म्हणून तळ्यार लेक जी आसा ती वेटलँड म्हणून डिक्लेअर केली काय ना। 50 मिटराचो आमकां बफर झोन मेळ्ळो। बफर झोन मेळ्ळो जाल्यार 1,75,000 जागा जी तळ्या ते फुडें आसा ते दिसता ती झाडाच्या मातशे पलीकडे थंय तळें आसा आमचें व्हडलें 1,75,000 आनी मागीर अरावंड 2,80,000 आमकां झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स मेळ्ळो। झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स म्हणल्यार कितें, हे तळें जें आसा ह्या तळ्याची वोलसाण खंय सुद्दां आसा ते करपा खातीर ही सगळी जी जागा आसा काय न्हू त्याच्या अंडर येता। पूण तुका सांगपाचें अजाप अशें दिसता, जेन्ना आमी हांगासर ते काम करता तेन्ना विचारपाक येयलें, अरे तुमकां फॉरेस्टाचें आसा झाडां कापपाक? ना, हे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, कळ्ळें न्ही? सगळे कितें विचारलें, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। हांवें म्हणलें तुम्ही सॉइल टेस्टिंग केला? नहीं किया, वो बाद में करेंगे। अरे ये चल्ला कितें हांव सीएमाकूय विचारता आनी हेका विचारता, अरे आमच्या सामान्य मनशाक जसो हें लागता तसो गव्हर्नमेंटाक हो प्रोसिजर लागता। युनिटी मॉल आमकां नाका, प्रशासन आमकां नाका, आणि कसलोय जर हांगासर प्रोजेक्ट येता तो आमकां नाका। हेचेर एकूच सांगता, हेचेर न्यायालयीन जी लढाई आसा ती आमी करता आणि त्याच बरोबर लोकांची हांगासर जागृती करता। पण बीजेपीचे जे देवाक फटयता तांकां हे खबर आसना, देवा बद्दल पडून गेल्ले म्हणटा ताका खापरेश्वराक नाडलो, बोडगेश्वराक नाडलो, बांबोळेच्या खोर्साक नाडलो आनी महालक्ष्मीकूय नाडली। हांव एक सजेशन दिता, आमचे दोनूय आमदार हांगा येवपाचे आसले पण आज तांकां कित्याक कालूच सांगलें आनी दोगांयनी सांगला की आमचो तेंको कंप्लिटली ह्या प्रोजेक्टाक आसा। IIT प्रोजेक्ट कसो असोच पडटा, हो तरी हांगा तरी झाडां तितली ना, थंय झाडां अशी भरल्या, लोक शेतां करता, बालवाडी सारकी ना थंय, पण थंय IIT घालपाक सोदता। लोक नाका सांगता तो प्रोजेक्ट कित्याक नाकता, कित्याक घालता लोकांचेर, कित्याक स्वयं डिस्ट्रॉय करता। हे युनिटी मॉल आसा पळय तो युनिटी काडया। शिमोलतळाचो मांड कसो, आमचे जे ST बांधव आसा तांची सगळी बायलां पणजे भाजी विकता, शेतां कुशीक रावन रस्त्या कुशीक रावन भाजी आसाय काण्णां चुन्नां कितें विकता ते आमी हांगा विकपाक लागला। करुया ते मागया आमी सरकारा कडेन ऑफिशियली मागया की आमकां हांगा बिल्डींग नाका, मेरशेची झर आमची ल्हानपणान आमी झरी वयताले वखदाची झर म्हणटाली आमी तुका, ती डिस्ट्रॉय कोणी केली, वयर बिल्डिंगे बांदल्यो, सगळे सेप्टिकाचें उदक झरीन आयलें, झर पिड्यार जाली, कितले MLA गेले कोणीच केन्ना विचार करना। ज्या लोकांक खबर आसा हेची व्हॅल्यू कितें आसा ती, हेची बायोडायव्हर्सिटी कितें आसा ती, आयज कितलेशे जाण एनवायरमेंटलिस्ट हांगा जमलेले आसा जेंका खबर आसा की हे कितले इम्पॉर्टन्स आसा ते, पण ह्या मिनिस्टरान आनी ह्या सरकाराक
हो बीजेपीचो सरकाराक मात्तूय खबर ना काय तांकां फक्त जाय आपणाची बॉल्सां भरपाक. आमी पळया आयज काय बरें हे फाटल्यान तुमी पळयता आसतलो जो कॅनपी म्हणल्यार कितलो डेन्सिटी डेन्स फॉरेस्ट आसा, झाडां कितली डेन्स आसा आनी मदीं काय बरोसो तयार लेक, इतलो सुंदर असो लेक. ते म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय करतले, आत्मनिर्भर भारत करतले. आयज कसले आत्मनिर्भर करपाक सोदता तुमी? जेन्ना आमी स्वयंपूर्ण जाल्ले आसा, आयज आमचो कल्चर जो कल्चरल जेनोसायड करपाचो प्रयत्न हो बीजेपी सरकार करता. जशें आतांच सांगले कितलेशे स्पोक्समॅन जाल्यार की हांगा शेतार वयता, हांगा भाज्यो रोयता आनी हांगा कितलेशे झाडां आसा, काजीची प्लांटेशन आसा. हे स्वयंपूर्ण आमचे, हे गोंयकारांचे स्वयंपूर्ण आमी गोंयकारांनी केल्ले, आमच्या जाणट्यांनी केल्ले, आमच्या पिगी हे करून आयिल्ले आसा आनी गोंय राखून दवरिल्ले आसा. पण आयज ह्या बीजेपी सरकाराक हे नाका. IIT आर्ट कोडार गांवचे लोक परतून एकठांय आयले. IIT आर्ट कम्युनिदाद प्रशासकाकडेन 30 दिसां पयलीं हरकत दाखल केल्या. आयतारा गोंयच्या वेगवेगळ्या टॅक्सी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी गांवच्या लोकांक तेंको दिलो. थळावो आमदार आनी मंत्री सुभाष शिरोडकारान गांवच्या लोकांची भेट घेवन IIT विशीं चर्चा करची म्हणून थळाव्यांनी मागणी केल्या. पळयात पुराय बातमी. कोडार गावात IIT नाकाच म्हूण गांवचे लोक आपल्या निर्णयाचेर ठाम आसा. IIT आड थळाव्यांनी कमलदाद प्रशासकाकडे 30 दिसां पयलीं हरकती दाखल केल्यात. राज्यांतल्या जायत्या संघटनांनी कोडार गांवच्या लोकांक तेंको दिला. देखून सध्या थळाव्या लोकांनी खर आंदोलनाची तयारी दवरल्या. आयतारा गोंयच्या वेगवेगळ्या टॅक्सी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कोडार गावात वचून गांवच्या लोकांक तेंको दिलो. थळावो आमदार आनी मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी गांवच्या लोकांची भेट घेवन IIT विशीं चर्चा करची म्हूण थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या. गोविंद गावडे म्हणून सगळे जाण येता, पण आमचो स्थानिक आमदार सुभाष शिरोडकर इतली वर्सां आमी तेका कोडार मतदारसंघांतल्यान 40 वर्सां जाली तो निवडून येता. 40 वर्सान सुभाष शिरोडकराक आमी इतली लीड दिला की प्रत्येक इलेक्शनाक तेका आमी लीड दिला. पण आयज तो आमकां गांवा बरोबर तो सपोर्ट करपाक ना. हो कित्याक तो ते सुभाष शिरोडकरान हेजेर फाल्यां प्रेसान जरी कितें तरी उत्तर दिवचें, बाबा आमचें कितें चुकलां. सुभाष शिरोडकर आतां कशें जावं की ह्या गांवाचेर प्रसंग येयला तो तेणी सॉल्व करपा जाय म्हणून ते हांव एकूच मागता की तेणी येवन आमच्या गांवा बरोबर मिटींग घेवची आनी कितें तें डिस्कस करून हांकां सांगपा बाबा हे IIT स्क्रॅप करूया म्हणून. कमलदाद ऑफ आमची एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफ कमलदाद जी आसा पणजी तो 19 तारीख लास्ट आशिल्ली आनी तेज्या प्रमाणे आमी ऑलरेडी थंय ऑब्जेक्शन आमचे कसमशे हेचे वतीन एक दिल्लें आसा आनी तेच प्रमाणे कोड्राचे जे लोक आसात कोडार कसमशे अशे प्रमाणे आमी तेंचे बरोबर एक दिल्लें आसा. टोटल कितले दिल्ले? टोटल आमी 2 दिल्ली आसा सगळ्या लोकांची. 2 इंडिव्हिज्युअल आनी खूब लोकांनी दिल्या पण आमी आमची 2 दिल्ली आसा. इंडिव्हिज्युअल दिल्ली आसा. सीएमान मिटींग म्हणजे सीएमान मिटींग कितें जालेली म्हणजे आमकां जो आमचो लोकल MLA आसा मंत्री आसा बाब सुभाष शिरोडकर तेजे कडेन जेन्ना आमचे लोक गेल्ले तेन्ना तेंच्यांनी सांगलेलें की सीएमा कडेन आपूण तुमकां अपॉयंटमेंट घेवन दिता तें डिस्कस करूया अशें म्हणून. तर बेस्तार किंवा शुक्रार म्हटलेलो पूण अजून पर्यंत आमचे तशें कांयच आमकां अपडेट येवना आनी तेणी आमकां तशें येल्लें ना. लोकल MLA एक्चुली येवन हांगा आमकां मेळपाक जाय आशिल्लें पूण तो आतां तेज्या मनान कितें आसा तें आमकांय कांय खबर ना. तो पर्यंत तो सांगना तो पर्यंत आमी इतले हे बद्दल आमी कांयच भाशण करपाक शकना. आमकां कळपाक जाय की ताका जाय काय नाका हें तेणी सांगपाक जाय. आमचें इतलेंच म्हणणें आसा की तेणें लोकां बरोबर रावचें कारण 35-40 वर्सां ताका हांगा लोकांनी मतां मारिल्लीं आसा आनी आयज तेजी आमकां गरज आसा. सो लोकांक तो प्रोजेक्ट नाका ताका लागून लोकां बरोबर तेणी आपल्याकय नाका म्हणून कितें स्टेटमेंट करीत जाल्यार हो विशय हांगा सोंपता. कारण जें आसा म्हणजे हो प्रोजेक्ट येवपाक कारण जें आसा ते कमलदाद ऑफ कोडार जे आसा ते ताका पूर्णपणे जबाबदार आसा. कमिटी एक्झिक्युटीव कमिटी जी आसा तेंची ती जबाबदार आसा. तेजे एटर्नी जे आसात ते बाब प्रशांत विष्णू गांवकर आनी प्रेजिडंट जो आसा तो दिलीप फोंडू गांवकर आसा. तुमकां हेजे क्लियर म्हणजे हांव परत तुमकां कितें सांगता की सीएमाक ब्लेम करचे परस किंवा सीएमा कडेन उत्तर मागचे परस हे दोगांनी किंवा तेंची एक्झिक्युटीव कमिटी जी आसा कमलदादीची ते कमिटी कडेन आमकां तेजे बरे पडीन उत्तर दिवपाक शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्वप्नेश च्यारी. 2026 मेरेन राज्यात एकूय मायनिंग ट्रक आनी कामगार बेकार उरचो ना अशें उतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिला. MMDR कायद्या खाला सस्टेनेबल मायनिंग सुरू करपाक सरकार यशस्वी थारला. फुडल्या कांय दिसां भितर उरिल्ले ब्लॉक सुरू जातले अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. दिवचले इंटलॅक्च्युअल मेळाव्यात मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो.
According to the MMDR rule and act of the 2015 Supreme Court's guideline, we have म्हणजे एन्व्हायरमेंट सस्टेनेबल मायनिंग गोंयांत सुरू करपाचो आमचो प्रयत्न यशस्वी जाला. आतापर्यंत आमी 12 लिजीस ह्यो ऑक्शन केल्यो, भितरल्यो 9 लिजीस ह्यो सुरू जातल्यो. 3 लिजीस ज्यो आहा येता त्या मार्च पर्यंत 12च्या 12 लिजीस जातल्यो. उरलेल्यो 4-5 लिजीस ज्यो आसा म्हणजे नॉर्थ आनी सावथ मेळून म्हणजे ब्लॉक 4-5 ते फुडल्या 15 ते 20 दिसां भितर सुरू जाता. म्हाका खात्री आसा म्हणजे 2026 एकूय मायनिंगेंतलो ट्रक आनी कामगार हो बेकार उरचो ना हाजी खबरदारी सरकार. म्हापशा नव्या बस स्टँडा लागसार कुशिल्ल्या अवस्थेत एका अनवळख्या दादल्याची कूड सापडली. ही कूड एका नाल्यात सापडली, मात कूड कोणाची ते अजून स्पष्ट जावंक ना. म्हापशा पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा. ते कोण येवन सांगलें कितें हांगा गटरान एक बॉडी पडलो, मागीर ते पुलीस येयले हांगा दीस काडलो. बॉडी खंय गटारान पडलेली? ओके, पूण वळख कितें पडल्या तेची? ओके, कितल्यांक हे जालें? ते कोण केन्ने पडले ते कांयच खबर ना इन्फॉर्मेशन. ओके, आतां कोण येवन आतां चलता न्हू मनीस ते वाटेक ते येवन सांगले बॉडी व्हाळान आहा म्हणून. ओके, सध्या आयडेंटिफाय जावंक ना कोण तो? आतां पुलिसीक खबर आसतलो. ओके, पुलीस पावले हांगासर. रेडीघाट वाठारांत ट्रक चालकाचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान ट्रक रस्त्याक कुशीक घुमथलो. देवादयेन जिवीत हानी टळ्ळी. ह्या अपघातांत गाडयेचें बरेंच लुकसाण जालें. ही घडणूक आयतारा सकाळीं घडली. रेडीघाट 70 हांगासर वाळपे होंडा रस्त्याचेर आज सकाळी भरगाव येवपी ट्रक रस्त्याचे सायडीक कलंडलेलो आसा. ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार वाळपेच्या दिशेन येवपी ट्रक जेन्ना रेडीघाट हांगासर पावलो तेन्ना ड्रायव्हराचो गाडी वयलो ताबो सुटलो आनी गाडी आसा ही रस्त्याच्या सायडीक चरीन वचून शिरकली आनी तेतून गाडयेचें मोठ्या प्रमाणांत लुकसाण जालेलें आसा. ह्या वेळार गाडयेंत 2 जाणां आसलेले, मात खंयच्याच प्रकारची जिवीत हानी जालेली ना. ह्यो जो ट्रक आसा ह्यो GA05T6505 अशे गाडयेचो नंबर आसा आनी ह्या वेळार गाडयेची कोणाची ही अजुनी कळयलें ना. रेडीघाटीर हांगासर जायते वेळार खुबशे अपघात जाता आनी कांय दिसा पयलीं सुद्दां असोच प्रकारचो हांगासर अपघात जालेलो. आयज रस्त्याचेर हरशीं मोठ्या प्रमाणांत गाडयो येता, बाद ही गाडी सायडीक वचून शिरकरून अपघात जालेलो आसा. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. साश्टी मालात सुणे घास मारपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. ताका लागून सध्या भिरांतीचें वातावरण निर्माण जालां. खास करून कुटवन आनी बेटूल जेती वाठारांतल्या रहिवाशी वाठारांत घास मारपाची घडणुको वाडत आसा. ह्या सुण्यांक लागून ज्येश्ठ नागरीक आनी विद्यार्थ्यांक धोको निर्माण जाला. संबंदीत प्रशासनान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी बेतूलच्या थळाव्यांनी केल्या. पयर आमचो मेहबूब म्हणून एकटो लिंबू बडे विकता बेतलांतलो, तो केप्यां जावं असो बाजारांत तेका बडे पयर असो घास मारले पांयाचे पिजून उडयले आनी तो बडे आतां अशे दिसान म्हणटा कुत्रे खंय वयता कोण रातचे पयल्या हुयनाचें हीण येता. आतां आमकां कांय संबंद ना, आमी पूण आतां इतल्या कडेन सोदता. पयर आनी एकट्याक आमच्या भावाच्या चेड्याच्या एका इस्कॉलाक वयतालो, सकाळी फुडें फातवडीचेर पांयाकूच घास मारलो. आतां हें कितें जालां म्हाका सकाळी पयलें मागीर सुणीत ना, आतां सकाळी आसता परत सांजची येता. आतां हें म्हाका कांय कळना खंय सुणी आहा ती. आतां गव्हर्मेंटान हेजेर कितें तरी ताका धरून स्टायल हितून व्हरोन घालपाचें म्हणून जे कोण आतां संस्था बीन आहा ते पशु संस्था तेमी व्हरोन तांकां पोसपाचें ना जाल्यार खंय तरी पॅक करपाचें धरून व्हरपाचें म्हणून. हें चड जालें म्हणून हें आतां. तशें येळेर आनी हांव वचपा जायना. आनी एक टायमार एक फॉरेनर डेली ताका बिस्कीट घालताले. एक दीस तेणी हाडून तेजेरूच अटॅक केलो. ते मागीर आमचे दोन भुरगे सागर आनी एक नुस्तें पागतालो. तेणी ताका घेवन सेफ केलो आनी ताका व्हरोन उदकान उडी मारून ताका बरें दवरलें आनी मागीर ते कुत्र्यांक न्हांवून ताका वयर काडलें. कुत्र्याक मारतात हे आवाज उठला आनी ते पुलिशेक मारपाक गेलो ते पुलीस ताका अशें पळय हें म्हणून सारकें न्हू आवाज. आनी त्या भुरग्याक त्रास करपाक जायना. कित्याक जाणा गेल्या वर्सा आमची बायल आमच्या घरा कडेन हांगा आसतना एक सुणें आयलें आनी ताका चावलें. मागीर ते डॉक्टरा कडेन व्हरोन 5 इंजेक्शनां घेवन हें केलें. पोरूं आमच्या नातवाक चेडो म्हणजे भुशण केरकर हो मडगांव घेवन वयतना रनिंगेचेर स्कुटेचेर कुत्रो आयला आनी घास मारला. जवळ जवळ तो 15 दीस सुमार इस्कॉलाक वचपाच्या पयलीं रावला. हे अशें उपद्र जर करीत रावत जाल्यार हे कशें जातलें. गव्हर्मेंट हेजेर एक्शन कांय घेयना. कोणा एक चेडूं मेला
आज आमचो हो म्हणटा खंय ते तुझ्या दुखात आपण सहभागी आसा रवी नायक म्हणटा म्हणजे सुन्याक मारपा जायना भुरगीं मेल्या जातात हे सारकें न्हू. 70 मालात 3 बेकायदेशीर चिऱ्या खणींचेर खण खात्यान धाड घाली. हातून वाळपय मतदारसंघातल्या मलपण आणि शेळपे वाठारांतल्यो 2 चिरे खणी जाल्यार पर्ये मतदारसंघातल्या पिसुर्ले वाठारांतल्या एका चिरे खणीचेर खात्यान कारवाय केली. मलपण आणि शेळपे वाठारांतल्यान 3 ट्रक, JCB, कटिंग मशीन्स आणि पॉवर जनरेटर्स मिळून वट्ट 35 लाखांची मशिनरी जप्त केल्या. जाल्यार पिसुर्लेच्यान सुमार 3 लाखांचे 4 कटिंग मशीन्स आणि 4 जनरेटर्स जप्त केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. सत्तरीन बेकायदेशीर चिरे खाणेचेर खाण खात्यान मोठी कारवाई केलेली आसा आणि हातून लाखो रुपयाची जी मशिनरी आसा ही जप्त केलेली आसा. हे वेळार एकूण 3 जाग्याचेर ही धाड घेतलेली आसा आणि तेतून वाळपय मतदारसंघातले मलपण आणि शेळप ह्या चिरेखाणीचेर धाड घालून एकूण 35 लाखाची जी मशिनरी आसा ही जप्त केलेली आसा. भितन 3 ट्रक आसा, तशेंच JCB आसा, कटिंग मशीन आसा, जनरेटर आसा. त्याच बरोबर पर्ये मतदारसंघातले पिसुर्ले हांगा सुद्दां ही धाड घातलेली आसा आणि तेतून एकूण जनरेटर, कटिंग मशीन आणि इथे साहित्य धरून 3 लाखाची जी मालमत्ता आसा ही खाण खात्यान जप्त केलेली आसा. ह्या वेळार खाण खात्यान बेकायदेशीर चिरेखाणीचे भूखंड केल्या प्रकरणात गुन्हा नोंद केलेलो आसा आणि हातून वाळपय पोलिसान कागाळ सुद्दां दिलेली आसा. मात ही जी खाण आसा ही कोणाची आसा हे अजुनूय कळयलें ना. तशेंच वाळपय पोलिसांनी हांगासर गुन्हा नोंद करतना जी खाण आसा तेतूर कोणाची ही कळयलें नसल्या कारणान अज्ञात व्यक्ती विरुद्ध गुन्हा नोंद केलेलो आसा. तशेंच अजून पर्यंत कोणाकूच अटक जालेली ना. जमीन मालक आसा हेजो पत्तो लागलेलो ना. तेका लागून जेन्ना कागदपत्राची सांडणी जातली आणि जेन्ना ह्यो जो जमीन मालक आसा ह्यो कळटलो तेन्नाच फुडली कारवाई जातली अशें सांगलेलें आसा. तेका लागून आयज सुद्दां ही चिरेखाणीचेर जी कारवाई जालेली आसा हेजेर सुद्दां कारवाई जातली काय की परत ही सुरूच उरतली हे सुद्दां प्रश्न आसा. ह्या वेळार ह्या प्रकरणी कोणी तरी अननोन पर्सन हेंच्यांनी खाण खात्याचेर तक्रार दिली तेका लागून खाण खात्यान ही कारवाई केलेली आसा. ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपय पुलीस करत आसा. वाळपयच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्या